सर्वेस्परा मुझ्या परमोशन कित्याक तूं म्हाका कुता नितळसाण हांव लागिता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ गुणी तूं शिड्यान सरयता शिडी हांव म्हजो करता तुझे दान हांव पयस पावताना मागी हात भिरांत दवरता अर्चना सर्वेस्परा म्हज्या परमोशान कित्याक तूं म्हाका कुता नितळसाण हांव लागिता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं भाऊ भयणीनो आयच्या ह्या दिसा तावन गोबराच्या ह्या बुधवारा तावन 40 दिसांचो प्राजीत आमी आरंभ करता पवित्र सभेचे व्हडांतले व्हड फेस्त संभ्रमच्याक पास्काचो दीस संभ्रमच्याक देखून आज तावन आमी एका वाटेर आसा जायत्यांनी म्हणूंक पुरो ही कुर्साची वाट जावं पुरो ही सोदनांची वाट कांट्यांची वाट पूण उगडास दवरया आमचो शेवट आसूंक जाय जिवंत जाल्लो जेजू आनी तो आमच्या हर एकल्या थंय जिवंत जाता देखून आज बरो आरंभ करया ह्या सकाळी फुडेंच तुमी ह्या इगर्जेक धांवून आयल्यात आमच्या वयर सिंज ह्या गोबर घालून घेवंक आनी हो प्राचीचो काळ कुरपेन देवाच्या मजतीन आरंभ करूं आमच्या निचेवांत देव आमकां पावूं ही लितुर्जी आमकां आदार दिवं आनी आस्तांव धरून मुखले 40 दीस ह्या 40 आनी 5 या 60 जातात ते दीस आयताराचे धरून देव आमच्या संगता आसूं आमी ताच्या संगता आसूं सांगता चलया प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा आत्मीक दुस्माना लागीं झूज करच्याक आमच्यो वायट वंदवण्यो आमी दमण दवरूंक जाय ह्या खातीर पवित्र काळाची दंडवण आमी आज सुरू करता ती शेवट पर्यंत भक्तीन सांबाळूंक आमकां बळ दी आनी अशें आमचे क्रिस्ती जिणेच्या झुजांत आमकां जैते वंत कर म्हूण आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना आमेन पयले वसाक तुमची आंग वस्त्रां न्हय तुमची काळजां शिंदा जोएल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसा सुरेस्पोर म्हणटा उपास करून रुदान करून हुस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आतां तरी मुजेशी परतून येया तुमची काळजां पिंजा न्हय तुमची वस्त्रां सुरेस्परा तुमच्या देवाशी परतून येया कित्याक तो मोवाळ आनी काकुळदार सोंसणीक आनी दयेन भरलोलो आनी केस्त लावचे विशीं तो सुरसुरता कोण जाणा तो आपलें मन बदलीत सुरसुरात आनी आपल्या फाटल्यान एक आशिर्वाद सोडून वसात तेन्ना तुमी सुरेस्परा तुमच्या देवाक अन्न बल्यो आनी पिवण अर्पणां भेटोवंक शकतल्यात सियोनांत एक तुतुरी वजया उपास परगट करा
एक संभ्रमीक जमत आपया, लोकांक एकठांय करा, एक पवित्र सभा जमया, मलगड्यांक एकठांय करा, भुरग्यांक जमा करा. दुधाच्या बाळकांक पर्यंत न्हवरो आपले कूड सोडूं आनी व्हंकल आपलो पलंग. द्वार मंटप आनी वेदी मदें येजाक आनी मणयारी रुदाण करूं आनी म्हणूं. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूत मागता. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूत मागता. काकुलदरा देवा मुजी काकूत कर. बोकनवाळ्या देवा मुजे कोण्या पुसून काड. दूत म्हाका म्हज्या पादाच्या कथांतलो. नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूत मागता. म्हजो कुण्या भाव वळखून घेता. मुझे पाताक सदांच मुझे मुखार दवरता. तुजेर वय तुजेरच हांव सुकला. आनी तुजे मुखार वायट जावन नासलेले हांवें केला. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूत मागता. एक नितळ काळीस म्हाका रोसून दी देवा. आनी नव्यान एक दृढ मन मुझे थंय आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडय नाका. तुजो पवित्र आत्मो मुझे अंकान व्हरी नाका. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूत मागता. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूत मागता. सांव पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. भावां भयणीनो, तर आमी क्रिस्तचे दूत आमचे मुखांत्र देव तुमकां उलो दिता. देखून क्रिस्तचे नांवी आमी तुमचे लागीं अशें विनंती करता. देवा लागीं राजी जाया. पातकाचे कत नातलेल्याक देवान आमचे पासत पातकाचे बलिदान केलो. अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचे नितीवंतपण जोडलेली पर्जा जायशी केली. देवाच्या कामांत ताचे सहवावराडी जाल्ले आमी हे परी तुमकां उलो दिता. देवातावन तुमी घेतल्या ती कृपा व्यर्थ करून घेनाकात. कित्याक ताणेंच अशें म्हळां, आईन काळार हांव तुजें मागणें आयकलें. सडवणेच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. वस्तू तो आईन काळ, वस्तू तो सोडवणेचो दीस. देवाचे उतर हे. देवाचे वडोपकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. आज तुमची काळजां धारून करिनाकात. बगार सर्विस्पराचो ताळो आयकयात. वंदन तुका क्रिस्ता,
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया जेजून आपल्या शिसांक म्हळें तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशां मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारिनाशे सत्राय घेया नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभसो ना देखून तूं दान करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजयनाका कापाटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांतावन शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात खरेंच हांव तुमकां सांगता तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळून जाला पूण तूं दान करतना तुजो उजवा हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्ले पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो तुमी मागतना कापाट्या सारकी जायनाकात आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी कोणशांनी उबे रावून मागूंक तांकां चड खुशी खरेंच हांव तुमकां सांगता तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळून जाला पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग दारधांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग आनी तुवें गुटान केल्ले पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो आनी उपास करतनाय कापाट्या बरी तुमची मुखां भावयनाकात ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक आपले सारकेंच भंगयतात आनी खरेंच हांव तुमकां सांगता तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळून जाला पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माख आनी तुजे मुखामळ धू अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं तुवें गुठान केल्ले पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो देवाचे उतर हे वखली तुका क्रिस्ता Os irmãos जातच आमी गोबराचेर आशिर्वाद घालता आसतना थंयसर मागणें आसा याजक जो हांव आसा तो मागणें करता आसतना त्या मागण्याची निमाणी उतरां अशीं आसात ह्या प्राजीत काळाची दंडवण शेवट पर्यंत सांबाळूंक आनी तुज्या पुताचो पास्काचो गोठो नितळ काळजांनी संभ्रमूंक आमकां पावय ह्या प्राजीत काळाची दंडवण शेवट पर्यंत सांबाळूंक तुज्या पुताचो पास्काचो गोठो नितळ काळजांनी संभ्रमूंक आमकां पावय इगज माते थंय एका नमुन्याचो दुबावूच आसा म्हणल्यार बरी आमकां ह्या उतरांनी बगता आमकां थंय व्हरून पावय आमी शेवटाक पावतांव गी नांव गी म्हणून आमकां दुबाव आसा पूण जर देवान फावो केलें आनी एकामेकाचो सहकार आमकां मेळ्ळो आमी समुदाय म्हूण सांगता गेले हांव आमकां फावो जातलें कित्याक 40 दिसां उपरांत पास्काची परब येता आसतना पास्काच्या त्या राती ती पास्काची वात घेवन ताचो जयकार करता आसतना आमी एकजूल तेत म्हणटा याजक ह्या खंयचोय मणियारी व्हड थाळ्यान परगट करता आनंद बरी तूं जा पवित्र साबे आमचे माते तुजे रडण्याचे दीस संपले आनंद तुजो उक्ती दाखय भांगरा जरींची आनी मानकां मोती आनी शिंगरा आयिल्लीं कापडां न्हेसून ये तुज्या पतीक मेळूंक ये तारकाच्या होकले होरेत आयलो पळय सुर्यावरी ताची महिमा आज फांगता हें आसा मागणें
या जयकार आमी पास्काच्या राती करचो. पळया, आज आमी सुरू करता. आमकां भे आसा, आमकां दुबाव आसा, आमी शेवटाक वचून पावता हांव गी म्हणून. 40 दिसांचो हो उपवास, ह्या 40 दिसांचो हो प्राजीत काळ आमकां शेवटाक व्हरून पायत की ना गी म्हणून. कित्याक 40 संकोत्सव व्हड म्हत्वाचो. इस्रायल प्रजा 40 वर्सां अरण्यांत आसली आनी देवान तांकां शुद्ध केलें. कित्याक बासायिल्ल्या गांवाक तांणी वचून पावोंक जाय. बासायिल्ल्या गांवाक वचून पावतना आमकां देवान जें कितें बासायलां अब्रामांत धरून सगळां व्हड आमच्या आदल्या पवित्र सभेचे पोरण्या सोल्ल्यांत आमकां मेळच्या व्हड मनशांत हांव देवान आमकां कितें बसावण्यो दिल्ल्यो आसात त्यो बसवण्यो संपूर्ण जावचो बरोवचो देव आमकां दिता. आनी ह्यो बसवण्यो संपूर्ण जावचे कडेन पावता पर्यान आमची तिरासन अदीक गरजेची. आनी हाका लागून हे 40 दीस हे म्हणजे आयतार आमी आयकतले हांव जेजूय 40 दिसांक अरण्यांत मागणे उपवास करूंक गेलो आनी थंयसर ताका सैतानान ताळ्ळें. कित्याक लागून ताच्या उपरांत ताणें ताचें मिसांव हातीन घेवंक आसा. पूण चड करून भाव भयणीनो, जर आमच्या मदें कोणी आमकां सट्ट काळजाक लागशिल्लीं आसची, तुवें चडान चड कोणा सुद्दां मोग करताय, तो मनीस या ती मरून गेल्या, मेल्या. अचानक जावन कित्या प्रायेक जावन कोणी मेल्या म्हणटा आसतना आमी तांकां वचूंक सोडचें म्हणून न्हय, पूण तुज्या जिणेंत एक अचानक कितें एक अवघड घडलां आनी तुज्या काळजाक सट्टांचे की चड लागीं आसो मनीस मरून गेला आनी चिंतया 40 वरां उपरांत तो मनीस आपापीच जीव जावन येता. त्या मनशा सांगता तूं काय जीव भरता की ना. त्या मनशाच्या जिवंतपणां सांगता म्हाकाय देवान परत्यान जीव केला म्हूण भोगता की ना. भोगता. हाका लागून हे 40 दीस जेजूच 40 वरां फोंडांत न्हिदलो आनी त्या फोंडांत हांव तो जैते वंत जावन भायर येता आसतना ताका मेळूंक वेची परजा आमी. हाका लागून आंग बांग भांगार ते न्हेसून तूं ये, तुज्या जिवंत जाल्ल्या होरेताक मेळूंक ये म्हूण पवित्र सभा आमकां उलो दिता. पळया कितली बरी आपुरबाई पवित्र सभेची शिकवण आमची. भाव भयणीनो, आयचें चिंतप सोंपें करच्या खातीर आमी आमच्या फिरगजांनी, आमच्या संघ संस्थांनी, आमच्या इस्कॉलांनी थंय हांगा पुरा खेळसो एक खेळ तुमच्या मतीं काडटा. थोडे आपली ग्रूप डायनामिक्साक लागून हो खेळ खेळटात. कसलो खेळ? वात पेटोवन कॉम्पिटिशनाक वॉलंटियर्सांक आपयतात. ताचे उपरांत मुखार रावून एकच बुटी बिगील फुंकून ताच्या पयलीं वात पेटोवन दितात हातांत. ती वात पालुवानाशें तुवें शेवटाक वचून पावोंक जाय. तुमी कोणाय भाग घेतिल्लो आसा असल्या खेळांत. वात पेटोवन दिल्या आनी ती वात पालवानांतल्या बरी, म्हाका गुर्तुना थोडे जाण हात धरतात आनी कितें, पालवानांतल्या बरी आमी शेवटाक वचून पावोंक जाय. सकाळां तुमी गंभीरायेन चिंतचें पळयत आसतना कांय सदांय घरा खेळटे आसात म्हणल्यार बरी दिसता. असलो खेळ तुमी कळूंक ना गे. खेळल्यात, वात पेटोवन दिल्या हातांत आनी कितल्या फावटी आमी वाती पेटोवन व्हेल्यात. कितल्या फावटी जावं पुरो तो एक सिगर लायट काडया पेट आमच्या हातांत आसा, पूण त्या खेळा वेळार तुका जाय म्हळ्यार पेटोवंक जायना. पालवाली जाल्यार तूं खेळांत भायर. आमचो सगळ्यांच्या शेवट आसा जिखसो. ताका लागून जावं पुरो वारें येनातल्या बरी आनी कितें आमसोर वचूंक आमकां मोन आसा जाल्यार इल्लेशें पाटींग करन, इल्ली सोडधोड करन आमी ती वात थंय वचून पावता पर्यंत सांबाळूंक पळयता. मुखले 40 दीस हे आमच्या हातांत आज वात पेटोवन दिल्ली आसा. आमी ती जोकासनेन सांबाळूंक आसा. हाका लागून म्हणटात हो कुरपेचो काळी. देवाचे मिस्तेर आमकां सावकास 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 करून उगडापे करूंक आसात. आनी तो खेळ खेळटना आमच्या मदें एक कॉम्पिटिशन आसता. हांवें तुका सोलवून हांवें जिखूंक जाय.
आनी एकल्याक चलोवन हांवें जिखूंक जाय. देखून थोड्या फावटी हांवें पळयल्लें आसा, इल्लेशे अन्नाडी खेळचे मनीस कितें करतात, वात वर्ते आसात आनी एकल्याची वात पुक्क करून पालवंक पळयतात. म्हळ्यार आनी एकल्याची पालवली जाल्यार आपूण जिखलो. पळया, ह्या 40 दिसांनी आज पवित्र सभा कितें आमकां विचारता. पयल्या वचपान तुमी आयकलें, सक्टांनी गोबर न्हेसूंक जाय, सक्टांनी प्राजीत करूंक जाय. प्रायस्तां 2 भुरग्यां पर्यंत, दादलो आनी स्त्री पर्यंत, दादले आपलो कूड सोडिना जावं, या स्त्री आपले पलंग सक्कट संगती धरून आमच्यो संवसारीक लौकीक शारिरीक सगळ्यो वंदवण्यो आमी देगेक दवरूंक जाय म्हूण आमकां पवित्र सभा उलो दिता. ह्या मुखल्या 40 दिसांक कित्याक 40 दीस म्हणटना म्हाकाय ल्हानपणांत अशेंच बगतालें, ये देवा, आनी सुरू जाले 40 दीस. जाय म्हळ्यार एक चॉकलेट खावंक ना, जाय म्हळ्यार आमचें कितें मांस मासली ना म्हणून. पूण उगडास दवरी, आमचो शेवट परवां पास्कांचो. पास्क आमकां मेळटा आसतना आमी कितेंय करूंक तयार आसात. हाका लागून 1-2-3 संगती हांव तुमकां सांगता. पयले जावन आयच्या शुभ वार्तेंतच आमी आयकल्ल्या बरी. 3 संगती आमकां सांगुल्ल्यो आसात, मागणें, उपवास आनी दान धर्म. मागणें करता आसतना आमी वरे विंगड या म्हळ्यार जेजू आमकां सांगता, हेरां सांगता मागनाका म्हणून न्हय, म्हळ्यार खंयच्योच वंदवण्यो संवसाराच्यो आमकां अडखळ हाडिना जावं. हाका गरजेचें कितें, तिरासान परत्यान. दिसाचें आमचें मागणें आसा जाल्यार सुखान आसतना. तुजें मागणें 15 मिनटाचें आसलें 1 वर कर म्हणना हांव तुका. मागणें तें 15 मिनटाचें तुका पुरो जाता जाल्यार 10 मिनटांचेंच कर. पूण ह्या 40 दिसांक खंयचोय दीस सुख नाका. उपवास करताय जाल्यार ह्या 40 दिसांनी सकाळीं तावन धरून सांजे पर्यंत पुराय सोडता म्हळ्यार तूं तकली गुण वाटेर पडशी. कित्याक एकच आमकां संवय ना, क्रिस्तांवांक आमकां उपवास करून संवय ना. आयचो बुधवार आनी निमाणो शुक्रार म्हणून 1-2 दीस तांतूय आमकां अशें आमी करूंक नजो, तशें तें कावयेत की हें कावयेत की म्हणून 100 निबां आसात. आमकां उपवास करून संवय ना. पूण ह्या 40 दिसांनी कांय तरी उपवास. कसलो उपवास? एक आड काणकड सोडू, आड खबर उलोवची सोडू, आड उलटें चिंतप आसचें तें सोडू. ताच्या बदलाक तें कितें तुवें सोडलां तें भरती करूंक. तिसरो विशय सांगुल्लो आसा, दान धर्म. जें कितें तूं वायट उलयताय थंय इल्लेशें जाता तर 1-2 बरे शब्द उलय. पळया, आज एक निचेव करया. ह्या 40 दिसांक हरी एक दीस इल्लें दान धर्म कर. तुज्या बोल्सान पॉकेटीन ते जाय पुरतो दुडू ना जाल्यार इवड न्हय. दान धर्म कर. कसलें दान धर्म? चड करून तुज्या शेजाऱ्या विशयान एक बरो शब्द सांग आनी एकल्याक. तुज्या दुस्मना खातीर एक आमच्या माग. सक्टाच्या की वर्तें दान धर्म तो तुका दुस्मान मेळटाना एक हांसो दी. सांगाता आमी चलया. दान धर्म असले. आनी उपवास, मागणें उपवास, दान धर्म ह्यो संगती आमकां पवित्र पुस्तकांत सांगुल्ल्यो आसात. आमकां जाय तर एक निचेव करच्या खातीर मुखल्या ह्या 40 दिसांक एक बायबल वाचचो एक अभ्यास करया. मातेव आनी मार्क म्हणटना सुमार 45 अध्याय जातात. 40 आनी 5 दीस 6 दीस हांवें म्हळें भरती जातात. आज तावन सुरू करून पास्काच्या दिसा पर्यंत दिसाक एक अध्याय. दिसाक एक अध्याय. दादल्या कुटुंबाच्या वडिला पयलो बायबल उक्तो कर. तूं पयलो वाच. तुवें वाचल्लें पळयत आसतना तुजी स्त्री वाचतली. कुटुंबाच्या वडील स्त्रीये, आवय, तूं तुजो बायबल काड, एकडी वाच. तुजी देख पळयल्ली तुजी भुरगीं वाचतलीं. भुरग्यानो, आमकां सक्टांक वाचूंक जाता. एक अध्याय वाचूंक सट्ट म्हळ्यार 3 मिनटां लागतात. बायबल काडा, वाचा. जाय तर तुमकां लूक आनी जुवांव परत्यान एक 44 अध्याय ओट्टूक जातात. तितले मात्र भरती ह्या प्राजिताच्या काळाक पावतात. सदां एक अध्याय. हांतू कितें घडटा? परवांच्या आयतार आमी आयकता
पवित्र पुस्तकी सांगिल्लें आसा जेजूक ताळूंक आयलो कोण सैतान आनी सैतान सयत बायबल कोट करता बायबलाचो उल्लेख करता पवित्र पुस्तकी अशें बरयल्लें आसा सैतान उगडास दवरा सैतान बायबल उलयता म्हळ्यार आमकां आमचे पांय वोण घालूंक सैतानाक बरें खबर आसा आनी आमकां लागशिल्ल्या संगतीनच बायबल आमचें व्हडपण म्हणटा आमी बायबलाच्याच उतरांनी सैतान आमकां वोण घालतलो आनी कांट्यान कांटो काडूंक जाय देखून जर तर सैतानाक बायबलाची उतरां सांगूंक खबर आसा जाल्यार हांवें सैतानाचे वय झूज मांडचे बायबलच सांगून देखून जेजू म्हणटा त्याच पवित्र पुस्तकय अशें बरोवन आसा असलें धैर्य मेळा जाय जाल्यार आमी अभ्यास करूंकच जाय देखून खंयचोय एक निचेव जावं मागणें करचो जावं उपवास करचो जावं दान धर्म करचो ह्या देवाचें उतर वाचचो खंयचोय ह्या कुर्सा वाट करचो सुक्का नासतना 40 दीस आमी आदारूंक जाय हांव चिंता सांगिल्लें पुरो म्हणून 40 दीस सुका नासतना आतां तुमच्या लागीं खरेंच मोन आसा जाल्यार उपरांत आमी भावार्थ्यांची मागणी करता आसतना मागात एक निचेव मोती काडा ह्या 40 दिसांनी हो हांव निचेव करतां आनी त्या वेळार भरवसो दिता पास्काची परब आमची संतोश बरी जातली नाजाल्यार उरिल्ल्या वर्सांच्या बरीच मुखारसून वेतेली एक निचेव करा त्या निचेवान तीर रावा देव आमच्या सांगता आसतलो उबी रावया भावा भयणीनो प्राजीत करून आमचे जिवीत बदलूंक आमकां खुशी आसा म्हूण दाखोवंक आमी आतां माथ्यार गोबोर घालूंक वेता ह्या गोबराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं नम्रतायेन मागुया देवा आमच्या दयाळ बापा कालतें जाल्ल्या काळजाक तूं तुजी मोवाळाय दाखयताय आनी पातक रडून प्राजीत केल्लें पळोवन तूं समाधान जाताय तुज्या दयेळेन आमच्या मागण्यांक कान दी आनी हो गोबर घेतल्या तुज्या साकरांचेर कनवळायेन तुजो आशिर्वाद घाल आनी प्राजीत काळाची दंडवण शेवट पर्यंत सांबाळून तुज्या पुताचो पास्काचो गोट नितळ काळजांनी संभ्रम आमकां पावय हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं
Bogosomia, Pakamochi Bogos. Bogosomia, Pakamochi Bogos. Kakut mochi Deva Akarnika Kurti Aprat Moche Kasapusur Moche Pabimoti Bogosomia Pakamuchi Bogos. Bogosomia Pakamuchi Bogos. Bogosomia Pakamuchi Bogos. Gunyamuso Dukarsomia Kartunital Maka Aprat Moche Avorkata Patak Moche Rata Bogosomia Pakamuchi Bogos. Bogosomia Pakamuchi Bogos. Bogosomia Pakamuchi Bogos. Tuchin Ave Papadane Gunyam Ave Kego Gunyam Kasa Hausamano Patkan Gapsambalo Bogosomia Pakamuchi Bogos. Bogosomia Pakamuchi Bogos. Bogosomia Pakamuchi Bogos. Porenichka Patmanatai Somia Suntos Pautai Aniantas Kanat Munja Zarwai Tushikaitai Bogosomia Pakamuchi Bogos. उभे रावया. आमचो देव काकुळदार हर एक घडी आमकां बोगसुसो. ह्या पातयेनेन आमची मागणी आमच्या सर्गींच्या बापा थंय उबारुया.
तुमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांच्या जिविताची हर एक घडी तुका मानवांच्या इराद्यान जियोंक आनी तेंच तांचे तबेन दिल्ले परजेक शिकोवंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राष्ट्राचे फुडारी लोकां मदले विंचून आयल्यात आसता. तांणी लोकांचे बरेपण मतीन दवरून आपलो वावर निस्वार्थपणी करूंक तांकां तुजे कृपेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या फिरगजेच्या सौर पिडेस्तांचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या पुता कुर्सायिल्ल्या जेजूचेर तांची दिश्ट कंसोवन तांची पिडा सोसूंक तुज्या बळान बर. तांची सेवा सक्री करतल्यांक तुज्या कृपाळ आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या फिरगज कुटुंबांत फिरगज याजाका सवे हाताक हात दिवन वावरूंक आमकां तुज्या स्पिरितान बर. तुका मानवा सारके आमचे फिरगज कुटाम बांदून तुजे सक्तीन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. एवकारिस्ताच्या मेजाबावारी हजर जालेल्या आमी सर्वांनी हो प्राजीत काळ तुज्या मोगान जियेशी कर. तुजे उतार वाचून मागणे दान उपास करून आमच्या जिवितांत थोडी बदलावान हाडूंक आमकां तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या बराबर आमच्या हरी एकल्याच्या कुटुंबांनी आमच्या हरी एकल्याच्या फिरगजांनी ह्या करेजमाच्या काळात जायतीं कार्यक्रमां मांडून हाडिल्लीं आसात. जावं पुरो रेतिरो कुमसारा आनी हेर संगती आत्मीक संगती ह्यो सगळ्यो यशस्वी जावं. मस्तू तेंपा उपरांत आमकां कोरोना जाल्या उपरांत परत्यान इगर्जांक व्हड संख्यान येवंक फावो जालां. देखून देव आमचो स्पिरीट नवो करूंक म्हूण मागया. ताच्या सांगता आमचे आमी घेवचे निच्यो तिरासाने सांबाळूंक देव आधार दिवं दी म्हणून. सर्गींच्या बापा, आमकां सर्गींचे गुट उगडापे करच्या खातीर तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमकां पाठयलोय. ताणें आमचें सैम घेतलें पातक एक सोडून आनी कुर्सार तो मेलो, पूण तिसऱ्या दिसा तुज्या व्हड कृपेन तुवें ताका पुनः जिवंत उठयलोय. आनी हो गूट संभ्रमूंक आस्तावन आमी तयारी करता. हो गूट जिरोवन घेवंक आमकां धैर्य दी आनी तो सदांच ताच्या कुशीक आमची दिश्ट दवरूंक आनी आमची मेटां सावकास तरी ह्या 40 दिसांनी धैर्यान काडूंक आमकां आदार दी. आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. जीवन मुझे सुमिया वर्ते देने माका सोप सारिया पुण्या जावे करे बलिदान पाकी जिने मुझे मेना बेटो कशे उदार काळीस बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे उदार काळीस बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी नैवेक आमच्या नाट्यपूर्ण सभेच्या देवाक सर्वेस्पोल मानून घे. कनवळ्या बापा, प्राजीत काळाचे सुरवेक हो यज्ञ आमी तुका दबाजान संभ्रमिता. प्राजिताच्या आनी प्रितीमोगाच्या करण्यांनी आमच्यो खोट्यो बंदवण्यो दमोवंक आमकां बळ आनी आदार दी. अशें पातकांतली नितळ जावन जेजूच्या कश्ट मरणाच्या संभ्रमांत भक्तीपणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर.
क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परालय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवेदरा आणि सासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. नव्या मोना नितळ काळजान पास्काचो गोड संतोषान संभ्रमूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्स वो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याचे सगळे उमेदीर साखरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रचताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घडिता आमी संभ्रमता. ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. ताचे वरवीं आमचे भितर तुज्या पुता स्वरूपकार तूं अदीक अदीक संपून करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सदळबरां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेश्वर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उजकी तुकाचे तुका जय 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 जय. तुका सर्वेस्पराचे नावी एका ताकाचे तुका जय 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 जय. तुका बापा करोस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक पेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगूट परगटुया. सुमया जेजू तुझे मरण
आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन पोर आम्ही पकड़ता तुझ्या या सुम्या जेसू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मोडनासो आणि पुनर्जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आणि हो जिविता सोवुंडो आणि सर्वनिजी काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा हाके प्रितुमे चिरविस्तले जे पोवीस विस उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगिन बापा पिठ पावल आमच्या गोळी बापांनी सगळे याजकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवन असो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां इश्ट गती मेल्या समेस्तांक ते पळजळीत मुखमळपणे मुख फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. अशें आमकां मेरी दोवाची मे सांगाती बगे जुजे तूं सोपती बगे धोम दिता आनी सर काळी तुका मानू उल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन धीर केवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येव. तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवश्या नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुज्या शासनाच्या शासनाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सौवे आसूं. तुमचे सौवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे देवचे म्हाका पावना तुजे कास्त्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये.
तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. म्हाका जिवीत दिवचें उरता. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. खंयसर वचूं सोदून करो मैपास. तुझीच म्हजो सोमिया, तुजो मोग म्हजो विस्वास. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. खंयसर वचूं सोदून बरी भलायकी, तूंच पयस म्हजो सोमिया. गूण कर म्हाका बेगीन. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या कनवळ्या बापा, प्राजीत काळाची आमची दोन तुका मानू आनी तिचे वरवीं आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक वकात मेळच्याक आमी आतां घेतला त्या संस्काराचें बळ आमकां मेळूं. ह्या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सौवे आसूं. तुमचे सौवे आसूं. आशिर्वादा खातीर तकली बागावया. काकुळदार बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या कश्ट मरणांत तुमकां माया मोगाची देख दिल्या. देवाची आनी एकामेकाची सेवा साकरी करूंक सुबामपणी ताचो आशिर्वाद तुमी जोडूंक पावूं. आमेन. आपल्या आपणाचेर मरण जोडून घेवन जेजून तुमकां सासणाच्या मरणांतली सोडयली. आतां तो अमर जिवीत तुमकां फावो करूं. आमेन. जेजू आपल्या मोगान सारको खालतो जालो. आपल्या खालतेपणाची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवंतपणांत तुमकां वांटो मेळूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो
बापाचो पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवू आनी सदांच तुमचे सोवे आसूं. आमेन. मी खंयचेय बरें प्रोग्राम सुरू करता आसतना ऑल द बेस्ट म्हणटा ऑल द बेस्ट. देखून ह्या 40 दिसांक तुमकां हांवें ऑल द बेस्ट म्हणचें. बरें संतोश भरीत रावा कृपेचो काळवो. मागणे उपास दान दन करता आसतना हांसून हांसून करया. तेंच आमकां जेजून सांगिल्लें आसा. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. क्रिस्माच्या एक शुक्रारा संजेर 5:30 वरार कुर्सवाट उपरांत मीस आसतले. Muzushi samcha kushi vortai Ge Kristuso patlav karmonzo Asat mati kolya Gote suknya Punnamakazuva Vastikacha Musoshi samcha Kushi vortai Ge Kristuso Patlav karmoso Mogal putra sove Ampar Maria Shirvati Amka Suci Kurvein, निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.